Ezekiel, Ejiptachea, chapter 29. धाव्या वर्सा धाव्या म्हयन्याच्या 12व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, फाराव इजिप्ताच्या राजा वाटेन वळोन पळय आनी ताचे विरुद्ध आनी आख्ख्या इजिप्ता विरुद्ध संदेश दी. उलोय आनी अशें म्हण, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. पळय, हे फाराव इजिप्ताच्या राजा आपल्या नील नदींनी bhonvpi-lollpi मागणें तूं, manngem तूं, आनी अशें तूं chint'tai, म्हजी नील नद ती म्हजीच. तर तुका हांव सांगता, तुजो दुस्मान हांव. तुज्या दाड मनांतल्यान हांव आंकडे घालतलों आनी तुज्या नदींतल्यो मासल्यो तुज्या कवळ्यांक शिरकोन उत्तल्यो आनी तुज्या नदींतली सगली मासली तुका xirkol'li आसून तुज्या नदींतल्यो तुका हांव ओडून भायर काडटलों. तुका हांव तुज्या नदींतले सगळे मासले सयत अरण्यांत व्हरून उडयतलों. तूं उक्त्या मैदानार पडटलोय, कोण तुका थंयसरलो काडून वचचो ना आनी पुजचोय ना. तुका हांव रानांतल्या सावजांचें आनी मोलबावेल्या सुकण्यांचें खाण जावंक दितलों. आनी इजिप्तांतलो सगलो लोक तांणी इस्रायलाच्या घराण्याक लोव्या इतलोच तेंको दिला म्हणून हांव सर्वेस्पोर म्हूण वळखूंक पावतलों. इस्रायलकारान तुका हात लावंक गेलीं तितलेय पावटी तुवें तांचो हात मोडलोय आनी तांचीं भुजां खांकेंतलीं कोंचून काडलीं. तुका तेंकूंक आयलीं तेन्ना तूंच गळगळोन पडलोय आनी अशें तांचीं भेंडां मोडून पडलीं. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजे आड हांव तरवार धाडटां आनी ती तुमचे मदलीं मनशांक आनी जानवरांक मारून उडयतली. इजिप्त ओसाड पडलोलो देस आनी अरण्य जातलो आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती वळखून पावतलीं. म्हजी नील नद ती म्हजीच अशें तुवें चिंतलें देखून हांव तुजो आनी तुज्या नदींचो विरोधी जातां. इजिप्त देशाचें हांव एक अरण्य आनी ओसाड पडलोलो जागो कोत्तलों. मिग्दोला थावन सियेन पर्यान आनी हाचे पेल्यान इथिओपियाच्या शिमा पर्यान खंयचोच मनीस ते वाटेन आपलो पांय घालचो ना. न्हय म्हूण एकूय जनावर पर्यान ते वाटेन आपलो पांय घालचें ना. 40 वर्सां भर थंय कोणूच रावचो ना. आनी इजिप्त देशाक हांव ओसाड पडलोल्या सगळ्या देशां मदें अदिकूच ओसाड जागो कोत्तलों. आनी 40 वर्सां भर ताचीं नगरां सगळ्या ओसाड पडलोल्या नगरां मदें अदिकूच ओसाड पडलोलीं जातलीं. आनी इजिप्ताच्या लोकांक राष्ट्रां मदें शिंपडायतलों आनी वेगवेगळ्या परजां मदें तांकां दिसपटयतलों. पूण सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, 40 वर्सां बोलांडोन गेल्या उपरांत इजिप्तकारांक तांकां दिसपटावन धाडलोलें त्या राष्ट्रां थावन हांव पोत्तून जमा कोत्तलों. कैदी करून व्हेल्ल्या इजिप्तकारांक हांव पोत्तून हाडटलों आनी तांकां नव्यान पात्रोस देशांत तांच्या मूल गांवांत जिवंक दितलों. थंय तांचें एक ल्हान राज जातलें. इजिप्त सगळ्याहून हीन राज जातलो आनी हेरां राष्ट्रांचेर आनीक केन्नाच आपलो अधिकार चलोवचो ना. कित्याक ताणें आनीक कदींच हेरां राष्ट्रांचेर राजवटकी चलयना जावंक हांव इजिप्तकारांची संख्या सारकी कमी कोत्तलों. इजिप्ताची घट अशी जातली की इस्रायलाचें घराणें आनीक केन्नाच ताचेर विस्वास दवरूंक पावचें ना. परतेंच तांचो आदार मागूंक वचून कितलें वायट आपणें केलें तें ही तांची घट इस्रायलकारांक उगडास कोत्तली.
आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळोन येतोलें. नेबुकदनेझर राजा इजिप्ताक जिखून घेतलो. 27व्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, नेबुकदनेझर बाबिलोनियेचो राजा तिराचेर झूज करूंक आपली फौज घेवन गेलो. झूज इतलें लांब आनी जोड जालें की तांची माती सारकी बोडकी जाली. तांच्या बुजांची कात झरोन गेली. तरी तिराचेर हें झूज केल्ल्यान ताका न्हय म्हूण ताचे फौजेक कसलोच फायदो मेळूंक ना. ह्या पासत सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. पळयात, इजिप्ताक हांव नेबुकदनेझराच्या बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत घालतलो. देस लुटून चोरून सगळी ताची दौलत तो उबारून व्हरतलो. हो माल जातलो ताचे फौजेची मजुरी, ताच्या कश्टांची मजुरी कशी. हांव तिराचे बदलेक इजिप्ताक ताच्या हातांत घालतां, कित्याक खरें म्हणल्यार तांणी म्हजे खातीर काम केलां, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. त्या दिसा इस्रायलाच्या घराण्या नव्या बोलान सक्तिवंत कोत्तलो आनी तुका एजेकिएला तांचे मोदें तुजें तोंड उगडून उलोवंक दितलो, आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तीं वळखून घेतलीं. देवाचें उतर हें.